सो गायज हे पळयात म्हटल्यार खूब हॅप्पी आसा कारण म्हजो फर्स्ट पेमेंटांसून हांव मम्मीक खंय तरी भायर फिरोंक व्हरता नाही दर्शन घेयात ही गोष्ट जाता नाही तेन्नाय बीन देवाक उलो करूंक जाय. सो हे गायज गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा आणि तुम्ही म्हणटली आता हे रेडी बीन जावन खंय वयता काय म्हणून कारण आमी दोगांय बीन रेडी जाली पळयात. आकाश तुमकां हाय करता. सो जशें की हांवें कालच्या व्हिडिओन तुमकां सांगलेलें की फर्स्ट पेमेंट येयल्या उपरांत हांव कितें तरी करपाचें आहा पयले पगाराचें. सो तेच करपाक वयता म्हणजे पयलीं पासूनच हांवें डिसायड केल्लें जेन्ना हांवें यूट्यूब स्टार्ट केल्लो न्हय तेन्ना हांवें अशें म्हणटा तशें डिसायड केल्लें की जेन्ना बी म्हाजो पेमेंट येतलो तो मागीर कितलोय बी पेमेंट आसूं बट हांव रेडये येतलें म्हणून. तर रेडये गणपतीचें देवूळ आसा थोड्यांक खबरच आसतलें. सो भरपूर एक्चुली फेमस आसा तें देवूळ. सो आमी ना कितें न्यू स्टार्ट करतना हांव स्पेशली म्हाका कितें न्यूवीन बीन स्टार्ट करूंक जाय जाल्यार हांव देवळान एकदां तरी थंय दर्शन घेतात. सो स्टार्टींग पासून हांवें चिंतलेलें तशें की हांव थंय वयतलें आनी येतलेंच अशें म्हणून पयलो पगार येयल्या उपरांत कशेंय करून येतलें कारण फर्स्ट जो म्हाजो व्हिडिओ आसा न्हय तो थंयच्यानूच हांवें स्टार्ट केल्लो. त्याच देवळानसून यूट्यूब चॅनल म्हजो स्टार्ट केल्लो. जेन्ना आमी गेल्ली न्हय फर्स्ट टायम तेन्नाच थंय म्हणटा तें फर्स्ट टायम म्हणजेच फर्स्ट टायम जो म्हाजो व्हिडिओ आसा न्हय तो थंयच्यान स्टार्ट केल्लो. आनी आयज हांव खूब हॅप्पी आसा खूब म्हटल्यार खूब हॅप्पी आसा कारण म्हजो फर्स्ट पेमेंटांसून हांव मम्मीक खंय तरी भायर फिरोंक व्हरता. सो ही म्हाका लागून खूब व्हडली गोश्ट आसा. अशी तर आमी खूब फावटी फिरोंक वयतातूच बट आयचो जो आसा न्हय तो स्पेशल आसा कारण म्हाज्या पेमेंटाक आमी खंय तरी वयता. फर्स्ट पेमेंटान आमी खंय तरी भायर वयता. सो तेका लागून म्हाका लागून खूब म्हणटा तसो आयचो दीस स्पेशल आसा. तर मम्मी थंयची ना संजय बी आसतलो मागीर संजयची आई बीन आसतली संजयची भयण बी आसतली आकाश बी आसतलो. सो ही सगळीं जाणां आमी आतां वचपाची आसा आनी खूब म्हणटा तशें प्लेसीर वयतली ते तुमकां फुडें कळटलें. सो गणपती बाप्पा मोरया म्हणटा तशें बरें दर्शन जावंक जाय आनी सगळें बरें जावंक जाय. सो तुमी बीन मागीर दर्शन घेयात. सो आमी ऑलमोस्ट रेडी जाल्या. सो मम्मी बीन रेडी जावन बसल्या. सो आतां आमी वयतली संजय बीन येयल्या उपरांत सोमती म्हणटा तशी वयतली. आनी आयचो जो म्हजो आउटफीट आसा न्हय तो दाखयता मागीर कितें मागीर दाखोवूच गावना गडबडी. सो दाखयता हांवें ड्रेस वियर केला सो कसो आसा तो. सो गायज हो पळय म्हाजो ड्रेस कसो आसा हे कमेंट करून सांगात हां. सो सिंपल असो हांवें ड्रेस वियर केलो कारण पावस बी पडटा न्ही तेका लागून म्हटलें सिंपलूच कितें तरी वियर करया म्हटलें कारण पावसान स्पेशली न्हय ड्रेस बीन वियर करूंक दुपट्टा बीन सांबाळूंक इतले बेजार जाणा आनी ते बीन आमी इतले लांब वयता थंयसले रस्ते बीन म्हणटा तशें मातशे अर्दे कच्चे आसता न्हय तेका लागून. सो हो आसा म्हजो आयचो आउटफीट. कसो आसा हे कमेंट करून सांगात. त्याच बरोबर आकाशाचो आउटफीट हो पळयात. आकाशान आयज सुटी मारली सुटी न्हू रे. सो कारण न्हय आकाशाकूय मेन म्हटल्यार आमी व्हरता कारण आकाशाने म्हाका खूब सपोर्ट केल्लो जेन्ना हांवें चॅनल स्टार्ट केल्लो तेन्ना कारण हांगा या थंय या दीदी अशें करया दीदी तशें करया अशें करून न्हय तेणी म्हाका खूब म्हटल्यार खूब सपोर्ट केलो. सो आकाश तुका थँक्यू. वेलकम. सो तेका लागून म्हटल्यार सगळी फॅमिली मेळून या आमी खंय तरी भायर आनी सगळ्यान पयलीं न्हय पार्टी बीन एक्चुली आमी सदांच करता ते नॉर्मल आसा बट म्हाका न्हय देवाचें दर्शन पयलीं घेवंक जाय आसलें कारण म्हजो पयलोच पे आसा आनी हेच्याकून म्हणटा तशें फुडें पे येत रावतलें बट म्हाका न्हय मेन म्हटल्यार दर्शन पयलीं गणपतीचेंच घेवपाचें आसलें कारण आमी वायट जेन्ना कितें आसता न्हय तेन्ना आमी देवाक उलोव करता तशेंच आमी जेन्ना बरी गोश्ट जाता न्हय तेन्नाय बीन देवाक उलोव करूंक जाय न्हू रे. बरोबर की ना. तेका लागून म्हाका पयलीं स्टार्ट म्हणटा तशी आन्सर करूंक जाय आसलें. सो खूब वेट केला हांवें ऑलमोस्ट वरसभर ही इच्छा आसली म्हाजी की म्हाजो पे येतलो आनी हांव येतलें पे येतलो आनी हांव येतलें म्हणून दर्शनाक. सो फायनली म्हणटा तशें आयज म्हाजी जी इच्छा आसली ती कंप्लीट जाता. सो चला संजयाचो बीन वेट करया आनी संजय येयले उपरांत मागीर भायर सरया. सो गायज फायनली आतां आमी वयता आनी संजय येयलो पळयात. हॅलो हाय से हाय आमी वयता न्हू रे. सो चला पावस मात येवंक जायना आनी मम्मी लॉक बीन करता. एक्चुली आमी बेगिना भायर सरपाची आसली पण संजयाक लागून लेट जालो. टायमींग दिल्लो बेगिना हांवें पण संजय भायर सरलो लेट न्हू आनी पावस येतलो
पाऊस येतलो गाडी येऊन छत्री घेतली मरे गाडी येऊन बसता पाऊस किती लागतो तुझा लागतो तो किती सही पाय डायरेक्ट देवळा म्हणतले काय गाडी हा डायरेक्ट काय देवळा म्हणतले टप्पर वर बसतले किती सांगू येता घर आहे खरे सो चला या म्हटल्या नाही सासपत असा कोण बॅग चेक करता कोण आणि कितें चेक करता कोण चप्पल घालता हे पळय मम्मी हाय कर पैकी हाय करता तुमका गडबडीत सो काय चला तर आणि पाऊस तुम्ही पोहू शकता काळोख केला पावसात चल ही पळय मम्मी सो काय चला या त्यांच्या गजली तर काबार जावच्यात ना आणि तो बाय संडे बीन गाडयेन बसलो सुद्धा पाऊस येयलो चला बेगिना कोण हो काढ गो नाचा म्हाका किती म्हणता उद्या कोण आहे तू बसता रे सो गाईज फायनली आम्ही पावली रेडी आहे आणि बरोटसो टाइम लागलो आमकां आणि अजिबात पावस ना वत एकदम कडक सारखे सो पळोवया मम्मी बीन कितें घेतली फुलां बी सो आणि त्याच्या मागीर आमी दर्शन घेतली सो सद्या नाही काय ना म्हणटा तशी फुलां बीन चड अशें कोण अशें घेवन बसना हांगसर घेच हांगसरूच घे ये पाच केळी तिथे अगरबत्ती हे बघते बाळात म्हणजे हात कसे गे कुठे तू काय घे काढू घे केळी बाबू कितवीत गेलाय तू अरे बा मस्त छोटं दिसतंय तू लहान छोटच आता आणि काय तुका केळी होई घे भाणा बाहेर भांड तुमच्या नाल घाला मग तू आणखी तू काय बाय ह्या घेता दर घेऊ हा बरं अगरबत्ती नारळ केळी पेढे आणि फुलं आणि दुर्वा बरं बरं तू घेतलं काय काय पेढे नारळ अगरबत्ती ते आता दुर्वा थंयसर फुले. घेता ते पैसे या की नका आता
बेल घे तुला मध्ये तुझ्या मुखात तेव्हा आधी किती बेल हाडले घराकडल्यान हाडले कितें सो गायज हे पळयात जे आमी कितें घेवंक जाय दर्शन घेवपाक जे लागता न्हय ते घेतलेले आसा सो ही पळय सगळी वयता आतां आनी पयलीं रेडये दर्शन घेतलेली गणपतीची आनी तेच्या मागीर दुसरे कडेन वयतली दर्शन घेवपाक सो जेन्ना संकेश्टी बीन आसता न्हय तेन्ना खुबशे हांगसर एकदम गर्दी आसता बट सद्या न्हय पावसान चड अशें कोण नासता न्हय तेका लागून सो हे पळयात बरें आसा एकदम थंड सामकें आनी बरें दिसता पळयात व्यू आनी पयलीं न्हय अशें नासलें आतां हें सगळें न्यू केलां पळयात देवूळ बरें दिसता पळयात सामकें मागीर मारता मागीर मारता मरे आं हे घेवं हय हे घेवं
सगळेच आमचे दर्शन बीन जाले आणि आता आमी सकयल वयता कारण मामा भाज्याचो हे आसा ना थंय वयता पळोवपाक. हय अशी हय हय. तर दर्शन आमचें बरे तरेन जालें आनी देवळान हांवें चड शूट करूंक ना कारण म्हाका देवळान बीन शूट करपाक चड लायक ना, बरें दिसना आनी थोडे थोडे देवळांनी शूट करूंक बी मेळना ना. हांगसर मेळटा एक्चुली बट हांवें चड शूट करूंक ना. सो पयलीं नाही अशें नासलें हांगसर, आतां स्टेप्सां गेली बरें आसा पळय. पयलीं नाही पांय वड आसली फातराची कशी आनी आतां बरें बांदून काडलें. सो खरें सांगूंक नाय जाल्यार बरे तरेन म्हणटा तशें दर्शन जालें आनी चड लोक बीन ना सद्या. संकेश्टीक बीन भरपूर गर्दी आसता ना. बरो उदकाचो आवाज येता आनी बरें सकयल वचूंक जाय हांगच्यान म्हणजे देवळा कडसून एकदम सकयल वचूंक जाय. आनी थंय अशें म्हणटात की मामा भाज्याचे खडप आसा खंय, तेजे फाटल्यान अशी स्टोरी आसा की मामा आनी भाजो खंय बुडलेलो तेका लागून अशें म्हणटा दर्याकाश. आनी रेडयेचो गणपती नाय खूब फेमस आसा, खूब डिफरंट तेजे फाटल्यान खूब स्टोरी आसा. तुमी केन्ना येयात, महाराष्ट्रान पडटा हे. सो जी म्हाजी इच्छा आसली ना ती मेन म्हटल्यार कंप्लीट जाली. फर्स्ट पेमेंट येवन हांव हांगसर येतलें हें म्हाजें कंप्लीट जालें. जी इच्छा आसली ती आतां पळोवया. आतां हांगच्यान आमी दुसरे कडेन वयतलीं. आवय वारो पळयात कसलो मारता तो. वारो येता न्हय जबरदस्त म्हणटा तो आनी बोटी बीन पळयात बांदून दवरल्या सामकी. आतां पावस ना तेका लागून. आवय कितलो वारो येता न्हय रे. अशें दिसता आमी उबोन वयतलीं. हे पळयात आवय बरें दिसता सामकें. बरें आसा सामकें पूर्ण शांत सामकें. पळयात पळोवंक शकता हांगसर तुमी. हे पळयात बरो व्हीव आसा सामको. आनी थंय एक फातर दिसता आसतलो तुमकां. थंय न्हय मामा भाज्याचे खडप म्हणटात थंय. सो हे पळयात असो आसा व्हीव. सो गायज ऑलमोस्ट जालें हांगासलें जालें आमचें. आतां आमी दुसऱ्या प्लेसीर वयतलीं. तर सकयल जो बीच आसा ना तो पयलो बीन आनी फॅमिली वांगडा येयले उपरांत न्हय तितलें शूट करूंक पॉसिबलूच जायना. तेंच्या वांगडा टायम स्पेंड करूंकूच बिजी उरता. सो आयचो ब्लॉग कसो जातलो नको हांव शॉर्ट म्हणटा तसो थोडे क्लिप घेता. तर स्टेप्स चडटा असो आवय बरी स्टेप्स आसा. देंवतना काय कळोंक ना, चडटना लागली सामकी. तर आतां आमी न्हय दुसऱ्या देवळान वयतलीं. खंयच्या देवळान वयतलीं तें तुमकां फुडें कळटलेंच.
तर रेडी आहे, दर्शन झाले आमच्या देवळातले, गणपतीच्या देवळात दर्शन झाले. आता पुढे वयतली आम्ही. खरंच येईल, खरंच एकदम खडस भयानक खरंच येईल. खाली तर काही गणपतीच्या देवळाच्या वयर नाही, पहिली हे देऊळ मेळटा, हे पळय स्वामी समर्थाचे धाकटेश आसा आणि सगळीकडे स्वामी समर्थाचे